नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसान येवकार. आयचे आमचे कार्यावळीन आमचे जे एक्सपर्ट दोतोर आसा तज्ञ ते आसा डॉक्टर अमोल महालदार आनी विशय आसा काळजाची आनी किडनीची दुयेंसां म्हणजे मुत्रपिंडाची आनी हार्ट डिजीज हांचो एक लिंक कितें आसा, हांचो समन्वय कसो आसचो, हाच्या पद्दतीन जेन्ना आमी हँडल करतात ती वेगवेगळी दुयेंसां खंयची आसतात आनी ताका कशा तरेन आमी फेस करपाक जाय हाची अशी पुराय विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर आज डॉक्टर अमोल आमचे बरोबर आसात. गोंयचे नामनेचे नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणजे किडनीच्या दुयेंसांचे तज्ञ दोतोर. तर दोतोर हांव तुमकां स्वागत करता ह्या स्टुडिओन. आनी प्रत्येक मनशाक म्हणजे एक आमकां अशें युजली दिसता सर्वसामान्य मनशाक की हार्ट इज अ डिफरंट एंटिटी, काळजाचे म्हणजे किडनीची एक वेगळी एंटिटी. आनी तशें जरी दो दे आर डिफरंट ऑर्गन्स हांचें समीकरण एकत्र आसता. तर सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता जर आमी तुमी एक सांगा की आतां हार्ट सगळ्या लोकांक खबर आसता. किडनी म्हणजे कितें आनी वॉट इज द रोल ऑफ किडनी? किडनी कितें करता सर्वसामान्य मनशाच्या जीव? सो किडनी म्हणजे मूत्रपिंड जेका आमी म्हणटा, कोंकणीन, मराठीन, हिंदीन मूत्रपिंड म्हणटात. ताजे मेन फंक्शन आंगान हे फिल्ट्रेशन आसा. जितले एक्स्ट्रा उदक आमच्या आंगान आसा जे आमी पितात ते आनी जे तयार जाता म्हणजे जी आमची पचन शक्ती आसा, जी डायजेस्टीव प्रोसेस आसा, तातूंत खुबशे वेस्ट प्रोडक्ट तयार जावप आसता. युरिया, क्रिएटिनिन, ताच्या बरोबर हजारांनी अशे पॉयझनस प्रोडक्ट आसतात. तांचो लेवल जर आंगान चड वाडलो जाल्यार आंगाचेर वायट परिणाम जातात. ते सगळे उदका बरोबर भायर उडोवप इन द फॉर्म ऑफ युरीन. हे किडनीचें मेन काम. ह्या एका कामा शिवाय किडनी आनीकूय खूब कामां करता. म्हणजे प्रेशराचो जो लेवल आसपाक जाय, जरी हार्ट पंप करीत आसत तरी कितल्या लेवलाचेर प्रेशर उरचो हें किडनी डिटर्मीन करता, एक प्रेशर गेज आसलेल्या भशेन. तशेंच आंगान रगत तयार जावपाचो एक हॉर्मोन आसता एरिथ्रोपोयटीन, तो पूण किडनीच्यानूच रिलीज जाता. हाडां जी घट जातात विटामीन डीक लागून, ते विटामीन डीचे एक्टिवेशन किडनीन जाता. ते जरी कातीपणां सुर्याच्या एक्सपोजरान तयार जाल्ले आसत तरी ताजें एक्टिवेशन किडनीन जाता. सो किडनी जर फेल जाली जाल्यार हे सगळे जितले फंक्शन आसात ते खराब जाता. बरोबर. सो तेका लागून किडनीचें फंक्शन हे इम्पॉर्टंट आसा. देवान आमकां 2 किडनी दिल्या. एकच किडनी पुरो आसता म्हणूनच पॉसिबल आसा की एका मनशाक दुसऱ्याक दिवंक शकता किडनी. पण दोनूय किडनीचे फंक्शन देंवता ते बरोबरूच देंवता. फक्त एके किडनीक जर ट्युमर जालो किंवा एकेच किडनीक स्टोन जालो ही कारणांच एके किडनीक एफेक्ट करता. नाजाल्यार जे बॉडीक एफेक्ट करता, डायबिटीज म्हण, प्रेशर म्हण, हे दोनूय किडनीक बरोबरूच एफेक्ट करता. आता डॉक्टर तुम्ही हे सांगले न्ही, आता मातशें अशें थोडक्यान आमकां काळीज कितें करता म्हणजे हार्ट कितें करता सांगा आनी देन यू टेल अस अबाउट द लिंक ऑफ दीस टू. सो हार्ट इज द मास्टर पंप इन द बॉडी. पळोवंक गेल्यार एका मिनटाक सादारण 3 ते 4 लिटर रगत पंप जायत आसता. आंगांचे रगत कंटिन्युअसली म्हणजे 24 वरां 365 days in a year and 366 if it is leap year. From start of life till end हार्ट पंप करीत आसता आनी ताजे पंप ते जे प्युअर ब्लड आसा ते सगळ्या अवयवांक पावता आनी ताका पोशक तत्व पावयता. हार्टाच्यान जेन्ना ब्लड पंप जाता आनी किडनीन पावता तेन्नाच किडनीक पोशणूय मेळटा आणि जो प्रेशर मेळटा तेज्या पासूनच किडनी फिल्टर करूंक शकता. सो हार्ट इज अ पंप अँड किडनी इज अ फिल्टर इफ यू लुक एट इट व्हेरी सिम्पलिस्टीक. जर पंपान प्रेशर तयार जालो ना जाल्यार किडनी काय करूंक शकना. सो जेन्ना दोनूय पार्टनरशिपान चलता आनी सारके चलता तेन्नाच सारके आंगान बॅलन्स उरूं शकता. सपोज हार्टाचें पंपींग जायना जाल्यार किडनीक प्रेशर मेळचो ना आनी ते युरीन तयार जावचें ना, जावं कमी जातलें, ताजी फंक्शनींग कमी जातलें. त्या उलट जर किडनी फंक्शन सारकी करिना कसल्याय कारणाक लागून जाल्यार हार्टाचेर पेस चड येतलो, ताका चड काम करचें पडटलें. सो बोथ नीड टू वर्क इन टँडम. जेन्ना दोनूय अवयव सारके काम करता, एक समन्वित हेतून चलता तेन्नाच लायक अ गुड मॅरेज इट वील वर्क. व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्ही सांगला की एक हार्ट आणि दुसरे किडनी म्हणजे हृदय आणि मूत्रपिंड हांच्या दोगांचो समन्वय आसता, कोऑर्डिनेशन. दॅट टायम ओन्ली दे वर्क बेटर. आणि तुम्ही उदो आनीक सांग इट इज लायक अ मॅरेज म्हणून. म्हणजे जसं
एक घोव आणि एक बायल. आता आमी हांगा 2 किडनी म्हणजे 2 असो अर्थ लेट काडूं अस नये. नॉट असाइन रोल्स पण दोनूय काम बरोबर करतले आणि एकामेकाक समजून करतले तेन्नाच सगळें सारकें सुरळीत चलतलें. बरोबर. म्हणजे मातशें जोकीन अशें कित्याक म्हटलें कारण तुमी आनीक एक सांगलें की समजा एक तूं दिवं शकता, दुसरे ते मॅनेज करूंक शकता. म्हणजे अशें लायफान तशें जावपाक डिफिकल्ट आसता किंवा केन्ना केन्ना जावं शकता. पण इन रियलिटी जेन्ना आमी किडनी विशीं उलयता तेन्ना इट इज अ व्हेरी टफ टास्क. मात डॉक्टर आतां हांची एक लिंक आसता न्हय तेन्ना हांचो एक बॅलन्सूय आसचो पडटा. तर युजली वॉट अफेक्ट्स दीस बॅलन्स म्हणजे हांचो बॅलन्स केन्ना तुट्टा? सो आमी म्हणटात की जेन्ना हार्टाक कसलोय प्रॉब्लम जालो आनी हार्टाक प्रॉब्लम कॉमनली कित्याक लागून जाता, आंगान प्रेशर चड आसता, डायबिटीज खूब वर्सां आसता किंवा आंगान कोलेस्ट्रॉल चड आसता आनी हार्टाच्यो ज्यो ब्लड वेसल कॉरोनरी वेसल म्हणटा आमी त्यो ब्लॉक जाता तेन्ना हार्टाक ब्लड सप्लाय पावना आनी तेजो पंपींग मेकॅनिझम पेड्यार जाता. सो तेन्ना किडनीचेरूय प्रेशर येता बिकॉज किडनीक रगत सारकें पावना. किडनीक दुयेंस जावपाची वेगळी कारणां आसता. एकदां हीच कारणां आसता की प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा आनी ह्या पासत किडनीचें फंक्शन कमी जाता. सो तेका लागून किडनी पयली थोड्या पेशंटांची किडनी पयली एफेक्ट जाता, थोड्यांची हार्ट पयली. डायबिटीजान आमी म्हणटा की मॅक्रोवॅस्क्युलर डिजीज आनी मायक्रोवॅस्क्युलर. मायक्रो म्हणजे बारीक ब्लड वेसल ते आसतात आमच्या दोळ्यान आनी किडनीन. मॅक्रो म्हणजे मोठे ब्लड वेसल म्हणजे ते आसतात ब्रेन, हार्ट. आनी मिक्स्ड ते आसता आमच्या पांयान किंवा एक्स्ट्रिमिटीज. सो जेन्ना एक वॅस्क्युलर कॉम्प्लिकेशन जाता तेन्ना थोड्या पेशंटाक मायक्रोवॅस्क्युलर जाता म्हणजे किडनी पेड्यार जावप, दोळ्यांक अफेक्ट जावप, थोड्यांक मॅक्रो. सो हार्ट जर पयली पेड्यार जालें ताजो सेकंडरी इफेक्ट किडनीचेर जावं येता. किडनी जर पयली पेड्यार जाली ताजो सेकंडरी इफेक्ट हार्टाचेर जावं येता. केन्ना केन्नाय सेम प्रोसेस दोनूय ऑर्गन पेड्यार वांगडाच करता म्हणजे लायक डायबिटीज. बरोबर. सो एका आमी कार्डिओरिनल सिंड्रोम म्हणटा. अच्छा. सो हार्ट आनी किडनीचे सिंड्रोम असे वेगळे वेगळे तरेचे आसात. टायप 1, 2, 3, 4, 5 तांचे चड डिस्कशन करून यूज ना. येस, पण इम्पॉर्टंट थिंग टू अंडरस्टँड इज तुजी हार्ट इफेक्ट जाले जाल्यार किडनी इफेक्ट जावं येता. तुजी किडनी इफेक्ट जाली जाल्यार ताजो सेकंडरी इफेक्ट हार्टाचेर जावं येता. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रिमेंबर. बरोबर. म्हणजे समज किडनी हो जरी इंडिपेंडंट ऑर्गन आसता तरी पण ताचो आनी हाचो समन्वय खूब इम्पॉर्टंट आसता. जर अशें कितेंय प्रॉब्लेम आयलो, कितेंय दुयेंस जालें जाल्यार किडनी बरोबर हार्टाकूय ताका अफेक्ट जावं शकता किंवा हार्टाक जाल्यार हार्टा बरोबर किडनीकूय अफेक्ट. सो दे हॅव टू वर्क इन सेम. म्हणजे जशें उदर तुमी सांगलें की जशें गाडी आसा फुडले टायर आनी फाटले टायर ते हे दोनूय सारके सिंक्रोनायज चलपाक जाय. एक आनी तुमी आनीक सांगलें की जशें तांकां आमी फ्युयल घालता किंवा तुमी पेट्रोल घालता एक धुंवर येता म्हणजे जशें एक्सक्रीट तशेंच जे आमी खाता, जेवता, पिता हे सगळें एक ताचो जो बॅलन्स आसा म्हणजे हातलें कितें दवरप आंगान आनी कितें तें भायर उडोवप हांचो परत बॅलन्स दवरप हें एक अतिशय म्हत्वाचें काम किडनी करता आनी त्या खातीर हाचो रोल खूब म्हत्वाचो आसता. आनी त्या दृश्टीन कोणी म्हणटा आमी सगळें म्हणजे हार्ट हो सदांच आमचे चड प्रायोरिटी कसो आसता पण हार्टा बरोबर किडनी तितकंच इम्पॉर्टंट. मातसो डॉक्टर वीच आर द स्पेशल फॅक्टर्स तुमी खूब फावटी म्हणटात की बाबा हांचो जर समन्वय जाल्यार तांचो एक सिंक्रोनायज इफेक्ट आसपाक जाय. सो आमी मॉडर्न मेडिसिनान न्ही सदांच रिस्क फॅक्टर म्हणून सोदून काडटात की कसल्या रिस्काक लागून कसले दुयेंस जावप. सो जे हार्टाचे दुयेंस लोकांक जाता तेका आमी ट्रेडिशनल रिस्क फॅक्टर आसात. ट्रेडिशनल रिस्क फॅक्टर म्हणजे कशें ब्लड प्रेशर, हायपरटेन्शन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडिमिया. सो दीज आर द 3 बिग फॅक्टर्स. हाज्या नंतर मेन आर अफेक्टेड मोर देन विमेन इन हार्ट ॲज यू ग्रो ओल्डर म्हणजे एज आणि स्मोकिंग. सो दीज आर वॉट आर कॉल्ड एज ट्रेडिशनल फ्रॅमिंगहॅम रिस्क फॅक्टर्स. फ्रॅमिंगहॅम म्हणून एक स्टडी जाल्ली व्हडली एक 50 वर्सां वयर ती स्टडी चल्ली. तातूंत ह्या रिस्क फॅक्टरांक लागूनच हार्टाक चडशे इफेक्ट जाता म्हणून कळून चुकले. जेन्ना आमी किडनीच्या पेशंटांक स्टडी केले आनी तांकां कित्याक लागून हार्ट प्रॉब्लेम जाता हें जेन्ना सोदून काडलें तेन्ना आमकां नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फॅक्टर्स मेळ्ळे. म्हणजे जे सादारण लोकांक तेका लागून जायना हार्ट प्रॉब्लेम पण किडनी पेशंटांक एक स्पेशल हो प्रॉब्लेम आसा म्हणून हार्टाचेर इफेक्ट येवप. तातूंत प्रामुख्यान अनिमिया म्हणजे आंगान रगत कमी जावप. पयलीं सांगलें न्ही की किडनीच्यान एरिथ्रोपॉयटीन तयार जायना म्हणून आंगान रगत कमी आसा. सेकंड एक व्हेरी दुसरेच भशेचें कारण आसा की आमी कॉमनली म्हणटा एथेरोस्क्लेरोसीस म्हणजे कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसलान डिपॉझिट जावप आनी तेतून चरप कशी जावप. किडनी दुयेंसान आर्टिरियोस्क्लेरोसीस जाता म्हणजे ब्लड वेसलूच सामकें अशें घट पायप कशें जाता ते जावप कारण ते कॅल्शियम फॉस्फरस जे मेटाबॉलिझम आसा ते बिगडलेले आसता आनी जो कॅल्शियम ब्लड बोनांच्यान ब्लडान येवन परत बोनान वचपाक जाय तो तसो जायनासतना एक्स्ट्रा ऑशियस म्हणजे
ब्लड वेसलान तो डिपॉझिट जावप अच्छा तेका लागून ब्लड वेसल अशें सामकें थीक ब्रिटल कशें जाल्लें पायप कशें जाता हाका लागून आमकां जेन्ना गरज पडटा इवन फिस्टुला करपाक पेशंटांक ते सुद्दां जड वता हो आनी तेंचे ब्लड वेसल सारके आसता सो वी कॅन इमॅजीन की तशेंच हार्टाचे ब्लड वेसल अशे थीक जाल्ले आसतले आनी ताका लागून हार्टाचे दुयेंस जावप अशें तरेकवार अजुनूय कारणां आसा अशें नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फॅक्टर आसा ते आमी अशें मेजूंक गेल्यार खूब आसात. अख्खो टायमूच वतलो असो खूब आसा तर म्हाका सांगा डॉक्टर तुमी आतां हें सांगलें न्ही की हांचे एक रिस्क फॅक्टर आसा आनी केन्ना केन्ना ते एरिथ्रोपॉयटिनाक लागून किंवा बाकीच्या रिस्क फॅक्टरान हांचो बॅलन्स बिगडटा आनी ते वेसल्स ब्रिटल जाता किंवा ते म्हणजे ते आर नॉट म्हणजे तांची इलास्टिसिटी तांची लवचीकपणा कमी जाता आनी ताका लागून बाकीचे प्रॉब्लेम जावं शकतात म्हाका सांग हाव टू रेड्यूस दीस रिस्क म्हणजे हांवें जर तुमकां कमी करपाक जाय the good thing about this problem is ki reducing your kidney risk will reduce your heart risk also and reducing your heart risk will benefit your kidney also अच्छा so आमकां वेगळे एफर्ट करचे पडना आनी कॉमनली आमी हार्ट पेशंटांक सांगता की बाबा तुजो ब्लड प्रेशर कंट्रोलान दवर ते करपाक एक तर तुजें मेडिसीन सारकें कर आनी ताज्या सुद्दां आदीं इल्ली एक्सरसायज सुरू कर यू नो फिजिकल एक्सरसायज इज गुड फॉर रिड्युसिंग ब्लड प्रेशर ऑल्सो कन्झ्युमिंग लेस सॉल्ट जेवणान जे मिठाचें प्रमाण आसा ते अर्द्यान उणें करपाक जाय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयच्या डायटान पळोवंक गेल्यार आमी नुस्त्याक मीठ लायता खारें नुस्तें वापरतात एक एकदां पापड लोणचें जनरली इंडियन डायट हॅज क्लोज टू 10 grams ऑफ सॉल्ट हेल्दी कन्झम्पशन ऑफ सॉल्ट इवन फॉर नॉर्मल पीपल इज 5 to 6 grams अच्छा आनी जेंकां ऑलरेडी हार्ट किंवा किडनी दुयेंस आसा फॉर देम दे शूड रिड्यूस बाय हाफ सो अराउंड 2.5 grams पर डे सामकें शून्य करप इज ऑल्सो नॉट वायज तातून सोडियम देवंक शकता बरोबर आनी ऑल्टरनेट सॉल्ट सबस्टिट्यूट वापरप इज ऑल्सो नॉट वायज बिकॉज तुमी जर सोडियमाक पोटॅशियमान रिप्लेस केले जाल्यार तें वाडटलें सो हो कॉमन क्वेश्चन आसता आमकां म्हणून पयलींच रिप्लाय दिलो बरोबर डॉक्टर हो प्रश्न आनी हे तुमचें उत्तर हांव परत रिपीट करता ह्या खातीर देर आर 2 इम्पॉर्टंट गजाली दोतोरान सांगल्यात सामक्यो 2 म्हत्वाच्यो गजाली आसात की अंडर नो सर्कमस्टन्सीस तुमचे जे आमी मीठ सॉल्ट आमी वापरता कॉमन सॉल्ट ताचे झिरो करप ना दुसरें म्हणजे हाचो जो आमी सर्वसामान्य गोंयचो मनीस वापरता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते ताणें सारकें सांगलां की सर्वसामान्य गोंयचो मनीस 10 ग्राम एक जनरल वापरता ते खरें म्हणजे हेल्दी मनशा खातीर 5 ग्राम पुरो आसता बरोबर सो वी हॅव टू कट शॉर्ट मेक इट हाफ तुम्ही अनेक गोष्ट महत्वाची सांगले की हायपोनेट्रेमिया तुम्ही सामको झिरो केलो जाल्यार जावं शकता पण हांव तुमकां जस्ट असो आउट ऑफ हाचेर विचारता बिकॉज नाव डेज मोस्ट ऑफ द पीपल हू आर ऑन एंटी हायपरटेन्सी तेन्ना केन्ना केन्ना आमी तेंतून हायड्रोक्लोरथायझायड हें वखद आसता बरोबर तातूंतल्यान तांकां तुमकां खबर आसा बाबा तातले थोडेशे पोटॅशियम हे ते वता अशा मनशान ना आय एम पुटिंग अ व्हेरी एकाडेमीक क्वेश्चन अशा मनशान समजा ताचेर रेड्यूस केल्ले सॉल्ट इंटेक आसा म्हणजे जो 10 आशिल्लो तुमी 5 केलो अशें म्हणटा आमी 5 दवरया आनी तो मनीस हें रेग्युलरली मेडिसीन घेता जाल्यार आर देर चान्सीस ऑफ हॅविंग डेव्हलपिंग हायपोनेट्रेमिया बिकॉज हें हांव कित्याक विचारता की ऑफ लेट आतां आय डोंट नो इज इट बिकॉज आमचें टेस्टींग त्या दृश्टीन चड जालां मोस्ट ऑफ द पीपल नाव डेज म्हणजे एक कॉमन जाला म्हणजे मातशें गळपला आनी कितें हायपोनेट्रेमिया कॉमन जाला इज इट common because of the salt intake or is it common because of some other factors? So see, sodiumचो जो lowest point आसा न्ही should be 135. ताज्या सकयल आसा जाल्यार we call it hyponatremia. सगळेच हायपोनेट्रेमिया सिग्निफिकंट नासता जेन्ना पेशंटाक खरेच सिम्पटम जाता तेन्नाच त्या हायपोनेट्रेमियाचेर फुडें आनीक कितें तरी यू नो उपचार जावं एनालिसीस करपाक जाय किंवा 120च्या सकयल आसा जाल्यार कॉमनली हायपोनेट्रेमिया जी प्रॉब्लेमॅटीक हायपोनेट्रेमिया आसा ती जाता जाणट्या मनशांक अच्छा जे ऑलरेडी तुम्ही सांगले तशें कसले तरी डायुरेटीक मेडिसिनाचेर आसा हायड्रोक्लोरोथायझायड क्लोरथॅलिडॉन असले डायुरेटीक मेडिसीन घेतात तांकां आनी सामकेच सॉल्ट बंद केले जाल्यार सो सामकें सॉल्ट बंद करप इज नॉट करेक्ट यू हॅव टू रिड्यूस इट ओनली बाय हाफ 2 grams पर डे यू शूड टेक व्हेरी रेअरली सामके सिवियर पेशंट आसता अशे जेंकां यू नो आमी सॉल्ट सामकेच खावं नाका म्हणून सुद्दां सांगता बट दॅट इज ओनली अंडर डॉक्टर्स एडवायस दॅट इज अ व्हेरी रेअर फिनॉमिना आमी जनरल सर्वसामान्य जे आसा जेंकां सांगता दोतोर मीठ कमी कर म्हणजे हाचो अर्थ जशें डॉक्टर सांगला की आय कॅन कन्क्लूड की इट कॅन बी रिड्यूस टू हाफ इट मस्ट बी रिड्यूस टू हाफ कारण हरशीं सुद्दां आमकां हाफ पुरो आसता तरी पण आमी ते बरेच खूब घेता म्हणजे हे जे म्हणजे सॉल्टी खावप म्हणजे खारट जे म्हणजे जिबेक मातशें ते बरें लागता तो जो प्रकार आसा तो म्हाका दिसता कमी केल्यार योग्य जातलें आनी इंट्रस्टिंगली तुमी जीब म्हटलें न्ही तेका जे सॉल्टाचे रिसेप्टर आसा न्हय तांचे लायफ स्पॅन शॉर्ट आसता
हां. सो सपोज एक पेशंटान ठरयलें की आयच्यान आपूण मीठ कमी करतलो हय. आणि 8 दीस जर ताणें सारकें ते फॉलो केलें 1 वीक, ताज्या नंतर ही सॉल्ट रिसेप्टर्स ओनली वील अडॅप्ट. ओ ही वील फायंड नॉर्मल तो पयलीं घेतालो ते खारट लागतले. बरोबर. त्या उलट जर ताणें 3 दीस लो सॉल्ट वापरले आणि चवथ्या दिसा जर पयलीं सारकें इल्लें मीठ घेतलें, ही वील नेवर लूज दॅट सेन्सिटिविटी आणि ही वील हॅव दॅट सॉल्ट क्रेविंग. सो तो करू शकना. सो इट टेक्स ओनली 1 वीक ऑफ प्रॉपर सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डायट टू गेट यूज टू दॅट न्यू फॉर्म. एब्सोल्युटली. म्हणजे आय थिंक म्हणजे परत हांगा मातशें म्हणजे जे जे निसर्गान आमकां जे बॅलन्स केला इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. हें हांव फर्स्ट टायम आयकता. कारण आमकां युजली खंयची संवय आसता जातलें आमी म्हणटा की 21 दीस वचपाक जाय. इट बिकम्स हॅबीट. सो आफ्टर 21 days वॉट एवर यू डू रिलिजियसली अँड रेग्युलरली इफ यू डू इट फॉर 90 days इट बिकम युअर रिच्युअल. पण तुम्ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सांगली की हे सादें म्हणजे एक आठवडो जर तुम्ही स्वताच्या जिबेचेर ताबो दवरूं शकता, मातशें चड सॉल्ट वापरनासतना कमी मीठ वापरून जेवपाचें, जाल्यार तुमकां संवय जाता आनी देर इज नो म्हणजे मागीर तुमकां तें फीलच जावचें ना की ताचो कितें फरक आसा म्हणून. डॉक्टर सांगितलें अतिशय महत्वाचें म्हाका स्टेटमेंट टू बी अंडरलायन अशें म्हाका सगळ्यां खातीर सांगचें दिसता की तुमी सांगला जे सॉल्ट रिप्लेसमेंट खूब फावटी लोक अशे लोक आपले नवे नवे हायपोथेसीस आनी हायप्स घेवन येतात की सॉल्टाक म्हणजे हें जें आमी मीठ सर्वसामान्यपणे कॉमन सॉल्ट वापरतात ताचो रिप्लेसमेंट म्हणून दुसरे खंयचोच पदार्थ वापरूं नये इज मोर आयडियल. करेक्ट? सी आय वुडंट से वापरू नये, नाही म्हणजे नॉट ऑन रेग्युलर बेसीस. हय, किडनी पेशंट एस्पेशली जांकां ऑलरेडी किडनी प्रॉब्लम आसा, तांकां जर वी चेंज फ्रॉम सोडियम क्लोरायड टू पोटॅशियम बेस्ड सॉल्ट, जाल्यार दॅट पोटॅशियम एक्युमुलेट्स आनी तांकां हायपरकेलिमिया म्हणून नवोच प्रॉब्लम जाता. बरोबर. नॉर्मल पीपल इफ दे वॉन्ट टू चेंज फ्रॉम कॉमन सॉल्ट टू रॉक सॉल्ट ऑर टाटा सॉल्ट टू XYZ, दॅट इज फायन, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. हां म्हणजे ब्रँड अशें म्हणना म्हणजे वॉट आय मीन टू से की हे पण बेसिकली म्हाका दिसता की ऑल दीस डेज वी हॅव बीन टेकिंग खूब फावटी कितें आसा की आमी जे इतकी वर्सां चलत आयला ताका आमचें जिनेटिकली सुद्दां एडेप्टेशन जाल्लें आसा. अनफॉर्च्युनेटली तुमी दर फावटी सांगत आसता की एक्सरसायज एडेक्वेट अमावंट ऑफ वॉटर हे आमी खंय तरी लॅक करता आनी दॅट्स वाय मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अकर. करेक्ट. फॉर्च्युनेटली किडनीचें एक बरें आसा म्हणजे ताका बाबा ताका नरीश करता जाल्यार व्हडलें कितें सारें घालपाक जाय, ताका आनी कितें हें खावपाक जाय, बदाम खावप अशें कांय गरज ना. सादें जशें तुमी सांगलें की एक तुमचो रेग्युलर एक्सरसायज, तुमचें एडेक्वेट क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर हें जर बॅलन्स केलें आनी जर अशें सॉल्ट भितर तुमी रिस्ट्रिक्ट केलें म्हणजे रिस्ट्रिक्ट सुद्दां म्हणना, कंट्रोलान दवरप वील बी द रायट वर्ड. करेक्ट. करेक्ट म्हणजे हांव रिस्ट्रिक्ट सुद्दां म्हणना, कमी प्रमाणान मीठ खावपाचो छंद किंवा थोडे म्हणजे आंबट शौकीन असतं म्हणजे हांव त्या अर्थान म्हणना म्हणजे तांकां आमटण जे रांदिल्लें मीठ जाय आसता हे जे प्रकार जर कमी केले जाल्यार म्हाका दिसता किडनी कॅन लीड अ व्हेरी तातल्या तातून हेल्थी लायफ. करेक्ट. बरोबर. डॉक्टर एक तुमचो एकेडमीक क्वेश्चन विचारता की आमकां खूब फावटी अशें आसता की आजकाल लोक सगळेच एक वखत दिले जाल्यार तो परत पेशंट सुद्दां म्हणजे घरा मेडिसीन फार्मसीन घेतले काय तो रोखडोच पयलीं गुगल सर्च करून पळयता हातून हें आसा तातून तें आसा. मागीर तो मातशें एक तर फोन करतना दोतोर हातून बरयलां की दीस मे बी हार्मफूल टू किडनी किंवा अशें कितें अशें खंयची. आनी बरें हें एक प्रकार जालो. दुसरें अशें सांगता तांकां एकदां केन्ना ते 1857 कोणी तरी ताच्या आजयेक वखद दिल्लें आसता, तो बापायकूय तें घेवन बरें दिसता म्हणून तोय तेंच घेता आनी ते टेक इट इज लायक म्हणजे फॅमिली मेडिसीन कशें म्हणजे आमचे हेडी म्हणजे म्हजो आजोय तेंच घेतालो, बापूय घेतालो आनी म्हाका तें घेवन बरें दिसता. अशेंय लोक आसता. सो जांकां तूं ताका कितकेंय सांगता बाबा हेचे हार्मफूल इफेक्ट आसता हें आसता तेजेर कांय लक्षच आसना. सो ह्या दोनूय प्रकारच्या लोकांक बॅलन्स करतना तुमी कितें सल्लो दितले? सो मेडिसीन जे आसा न्ही इज एन इवॉल्विंग फील्ड. कंटिन्युअसली नवो लिटरेचर नवो एविडन्स तयार जायत आसता. करेक्ट. सो वी हॅव टू क्वेश्चन की हें मेडिसीन खरंच गरजेचें आसा पेशंटाक काय ना. एब्सोल्युटली. त्या मेडिसिनाचो कितें फायदो आसा आनी प्रत्येक मेडिसिनाचो जो फायदो आसा त्या बरोबर ताजे कितें तरी दुश्परिणाम आसतातूच. दोतोर जेन्ना प्रिस्क्रायब करता न्ही तेन्ना दोनूय बाजू एक हितून घालून बॅलन्सान घालून पळयता वॉट इज गूड फॉर दीस पेशंट. बरोबर. प्रत्येक मेडिसीन when we prescribe, we responsibly prescribe only after realizing the benefit is more than the harm. बरोबर. करेक्ट. But every medicine remains a double-edged sword. फॉर एक्झाम्पल ब्लड प्रेशराचे मेडिसीन आसता की ताका आमी प्रिल किंवा सार्टान म्हणटा, रॅमिप्रिल, लिझोनोप्रिल किंवा लोसार्टान, टेलमिसार्टान. ही वखदां हार्टाक आनी किडनीक एकदम बरी कारण तातूंत प्रेशर कमी जाता आनी ते एक सिस्टम आसता रास सिस्टम म्हणून ती ब्लॉक जाता. पण सपोज पेशंटाक भायर जाल्लें आसता म्हणजे इज गेटींग डायरिया किंवा थोड्या दिसांक तो जर चड बरो ना आनी ताणें ही वखदां चालूच दवरलीं जाल्यार प्रेशर एकदम देंवन हार्टाचेर आनी किडनीचेर एक्यूट इफेक्ट येता. अच्छा. खुबशे पेशंट आमी पळयला की तांकां एक्यूट किडनी इंजरी जाता ह्या वखदांक लागून. पण लॉंग टर्म ही वखदां इज गूड बट इन दॅट शॉर्ट टायम वी एडवायज वॉट इज कॉल्ड एज ड्रग हॉलिडे. सो पेशंट हॅज टू प्रॅक्टीस दॅट सेफ मेडिसीन.
ताचे बरोबरूच डायबिटीजची सुद्दां आतां नवीन वखदां आयल्या जाका ग्लिफ्लोझिन म्हणटा. ती वखदां सुद्दां ड्युरींग दीस एक्यूट इलनस यू मे नीड टू स्टॉप. So every medicine has its good effect, but on the other side it can be a problem. So दोतोरा कडेन कन्सल्ट करपाक जाय आपल्याक की हे वखद आपणे केन्ना बंद करचे, केन्ना ताजे डोस कमी करचे. आनी तुमी म्हटले तशें थोडे लोक वखदां एकदां प्रिस्क्रायब केली की ती घेयत आसता, तशें उपकारना. सो ह्या प्रिल आनी सारटानाक दर एक 3 म्हयन्यान 6 म्हयन्यान क्रिएटिनिन चॅक करपाक जाय आनी आमकां मागीर बेगीन कळटा की ह्या वखदाचो डोस कमी करप काय कितें करप. एक्झॅक्टली. बरोबर. सो डॉक्टर हो एक खूप महत्वाचो सल्लो आशिल्लो. त्याच प्रमाणे आनी एक जाता म्हणजे सिन्स द टॉपीक इज कम, लॉट ऑफ पीपल एट लॉट ऑफ टायम्स म्हणजे ह्युमन नेचर इट सेल्फ वी आर ऑल प्लिजींग पेन्स अँड पेनफूल प्लेजर्स. आणि त्याच्याच बरोबर कितें आसा, कोणाकूच पेन हो प्रकार नाका आसता. एवरीबडी वॉन्ट्स प्लेजर वेदर ह्युमन बिईंग ऑर एनिमल. आणि जेन्ना दुखले की आमी एक आमचो एक संवय आसता की गेलो कावंटराचेर फार्मसीन गेलो एक मेडिसीन घेतलें. ऑफ लेट जशें तुमी सांगलें की हें एक डायनामीक प्रोसेस आसा आनी जसो जसो आमचो अभ्यास वाडटा, जशें जशें आमची स्टडी वाडटा, तेन्ना आमकां अशें जे आमी ट्रेडिशनल की खूब पयलीं पासून जरी वखद ते वापरत आयले तरी पण इट कॅन बी डेंजरस ऑर हार्मफूल टू द किडनीज. अशी खंयचे तरी थोडे ड्रग्स आसतले जाचे तुमी पेशंटाक आमच्या शिटकावंक शकता एक अवेरनेस म्हणून की बाबा चल हातून तुमी मातशे बाबा ज्युडिशियस रावात. सो जे पेन किलर जे कॉमनली आमी यूज करता न्हय तातूंत बेजीक पेन किलर आनी फिवर मेडिसीन इज पॅरासिटामॉल. करेक्ट. It is safe for kidney and heart. बरोबर. It can be a problem for liver patient. So लिव्हराच्या पेशंटान आपल्या दोतोराचो सल्लो घेवपा जाय. पण जे बाकीचे पेन किलर आसा जाका आमी डायक्लोफेनाक म्हणटा किंवा किटोरोलॅक म्हणटा, आयबुप्रोफेन, पयलीं निमेसुलायड, ही जी वखदां आसा न्ही ताका आमी एनसेड ह्या ग्रुपान ग्रुप केल्ले आसा. आनी अनफॉर्च्युनेटली आमच्या देशान न्ही फार्मासिस्टाक वचून सांगलें आपल्याक दुखीचे वखद दी म्हणल्यार तो दिता. That is not a wise thing कारण sometimes it can affect your kidney. And painkiller use for a long time causes something called as analgesic nephropathy. म्हणजे त्या वखदाक लागूनच किडनी फेल जावप. आणि इट इज क्वायट डेवस्टेटींग. खुबशे पेशंट आमी पळयला की दिमी दुखता आनी दिमीचे ट्रिटमेंट करिनात, म्हणजे ते ऑपरेशन जे करपाक जाय ते अवॉयड करपाक पेन मेडिसीन घेत वता. एब्सोल्युटली. सो दिमी थंयच उरली, ताजी किडनी पेड्ड्यार जाता. सो ही एंड्स अप ऑन डायलिसीस ऑर टेक्स मेनी मेडिसिन्स where one simple surgery for the knee would have been enough. So finding the cause of the pain is more important rather than going on taking painkillers. So you should find out आपल्याक दूख कित्याक लागून आसा. डेंटिस्टा कडेन वचून दातांचे ट्रिटमेंट करूं येता, जावं हाडाच्या दोतोराची एडवायस फॉलो करून ताजें ट्रिटमेंट केलें जाल्यार हे पेन किलरांचे रिक्वायरमेंट कमी जातले. सो बेसिकली आमी नटशेल म्हणटाना अशें म्हणूं शकता की खंयचेय दुयेंस किंवा खंयचेय दुखता म्हणून गुळयो घेवप हें सामकें चुकीचें. फार्मसींतल्यान स्वताचे तकली वापरून किंवा फार्मसिस्टाची तकली वापरून घेतिल्लें वखद तितकेंच डेंजरस हानिकारक आसूं शकता. आनी तिसरें म्हत्व सांगलें की डॉक्टरान की जेन्ना तुमकां कितें दुखता, जशें डॉक्टरान एक्झाम्पल दिलें की धोंपर दुखता, जाल्यार तें धोंपर कित्याक दुखता आनी ताका कितें ट्रिटमेंट हें ऑर्थोपेडिशनाक थारोवन हें त्या प्रमाणे फॉलो करा रादर दॅन जस्ट टेकिंग पेन किलर्स. मागीर दुखीच्यो गुळयो घेता, कमी आसना, 6 म्हयने घेता, 1 वर्स जाला, अशा पद्दतीन कितें जातलें, धोंपर एक वेळ बरें उरत पण तुमी किडनीक ताच्या इन बार्गेन यू मे लूज द किडनी. सो दॅट शूड नॉट हॅपन. दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड ऑफ क्वेश्चन. म्हाका दिसता हॅलो दोतोर कार्यावळीच्या निमतान आमी होच म्हणजे एक लोकांक एक अवेरनेस मेळची, एक मार्गदर्शन मेळचें, हो आमचो प्रामाणीक प्रयत्न आसता. आनी इन दॅट रोल इन दॅट कॅपेसिटी आय थिंक वी आर डुईंग अ गुड जॉब. दुसरें म्हणजे डॉक्टर आनी तुमकां आतां विचारता की आमी पेन किलर उरलेले, बाकीचे विशय उरलेले. केन्ना केन्ना आमी सिन्स वी हॅव स्टार्टेड विथ हार्ट प्रॉब्लेम, केन्ना केन्ना पेशंटाक एक एन्जिओग्राफीची गरज आसता किंवा मागीर एन्जिओप्लास्टी सबसिक्वेंटली ऑन टेबल. तर समजा पेशंटाक ऑलरेडी किडनीचें दुयेंस आसा जाल्यार हाव टू गो हेड, म्हणजे हाका एक म्हणजे दोतोर केन्ना ना तुजो क्रिएटिनिन वाडला किंवा आनी कितें अशें सिच्युएशन आसा. सो जो हार्टाक जो आमी एन्जिओग्राफी करपाक एक स्पेशल इंजेक्शन वापरतात ताका रेडिओ कॉन्ट्रास्ट डाय म्हणटा. तो फक्त हार्ट दुयेंसाकूच न्हय पण रुटीन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कॅन करपाकूय वापरता. तो जो डाय इंजेक्शन दिता न्ही तो किडनीच्या मार्फत फिल्टर जावन भायर वचपाक जाय आनी एक एकदां तो किडनीक जड वता. सो ताका लागून तें फिल्ट्रेशन सारकें जायना. नॉर्मल मनशांक सुद्दां जर तो इंजेक्शन दिलो जाल्यार एखाद्याक किडनी फेल जावं येता. सो रिस्क ऑफ किडनी प्रॉब्लम इन नॉर्मल पीपल who don't have kidney issues after angiography is around 1%. 100 एकट्याक कोणाकूय अशें जावं येता की किडनी फेल जाली आफ्टर एन्जिओग्राफी. जाका ऑलरेडी किडनीचें फंक्शन कमी आसा ताजे रिस्क goes up 10 to 15 times. So 10 to 15%. 100 जाणांक केले जाल्यार 10-15 जाणांक किडनी फेल जावं येता.
अनफॉर्च्युनेटली तुमकां पयलींच सांगलें की हार्टाचे प्रॉब्लम किडनी पेशंटांकूच चड कॉमन आसा. अच्छा सो तांकां ताची गरजूय आसता. बरोबर आनी एक एकदां मातशें क्रिएटिनीन वाडलेलें आसा किंवा किडनीचें फंक्शन कमी आसा म्हणून आमी तांची एंजिओग्राफी करिनासतना दवरता. तांचे किडनीचे दुयेंस वाडनासतना पयलींच ते हार्टाक लागून दगावू शकता. दगावपाक शकता. सो हाका लागून आमी आतां पेशंटांक अवेरनस करता की बाबा तुजें जें 10 ते 15% रिस्क आसा न्हय ते दोतोरा कडेन जर Discuss तूं डिस्कस केलें जाल्यार ताजें रिस्क कमी जावं येता. Correct. शून्य जावचें ना कारण नॉर्मल मनशाक सुद्दां 1% हय, आसा. हय, बरोबर. पण 15%चे रिस्क 10%चेर किंवा 8%चेर आमच्यान हाडूं येता सिम्पली बाय गिवींग हिम सर्टन मेडिसिन्स. बरोबर by telling him to use lesser volume of that contrast and going for a setup ज्या जाग्यार मॉनिटरींग सारकें जातलें. बरोबर सो आमी अशे खूब पेशंटांची एंजिओग्राफी केल्या जांचे क्रिएटिनीन वाडिल्लें आशिल्लें आनी तांचे एक एकदां डायलिसीस सुद्दां करचें पडलें वाडलें म्हणून आनी थोड्या पेशंटांचे बंद सुद्दां जालें. पण खुबश्या पेशंटांक ताजो बेनिफीट जालो की हार्टाचो नक्की प्रॉब्लम कळून कळलो. ताजेर ट्रिटमेंट ऑलरेडी जाल्लें आसा. सो SOS एज पर नीड केन्ना केन्ना अशें मातशें बोल्ड डिसिजन घेवचें पडटा. सो थोडीशी रिस्क खुबशे फावट जस्ट टू इंटरप्ट की कार्डिओलॉजी पेशंट जे आसात न्ही तांकां क्रिएटिनीन एक 2च्या परस जास्त आसा जाल्यार तुका बाबा आनी एनजिओ ना अशी जी दारां बंद करपाची गरज ना. तशी गरज ना. बरोबर. सो वी नीड टू डिस्कस इंडिव्हिज्युअली. ऑफकोर्स फॅमिलीन ते रिस्क एक्सेप्ट करपाक जाय. पेशंटान रिस्क एक्सेप्ट करपाक जाय आनी वी कॅन डू देअर एंजिओग्राफी विथ प्रिकॉशन. ज्युडिशियस यूज ऑफ मेडिसिन्स. yes. डॉक्टर म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक म्हायती तुम्ही म्हणजे व्हेरी इंटरेस्टिंग एकेडॅमिक फॅक्ट्स जे सर्वसामान्यपणे आमी डिस्कस करता. आमी आपल्या उदक इतकें पिवपाक जाय किडनीक हें बरें तें वायट आमी सदां सांगतात पण बरेच एक एकेडॅमिक ओरिएंटेड इंटरेस्टिंग खबरो लोकां मेरेन पावोवपाचो एक तुमी प्रामाणीक प्रयत्न केलो. हॅलो दोतोर ही जी आमची टीम आसा तांचे वतीन आनी सगळे पळोवपी लोक आसात तांच्या वतीन हांव तुमकां काळजान देव बरें करूं. नमस्कार.